This program is presented by Department of Information and Publicity, Government of Goa. चवथ ही अख्ख्या देशान मोठ्या उमेदीन मनयतात. तशेंच गोंयांत सुद्दां चवथीक एक मोठी व्हडली उमेद आसता. गोंयकारांक चवथ म्हणली की सदांच एक कानार शब्द पडटा म्हळ्यार घुमट आरतीचो. घुमट आरती जी सगळ्यांक आवडटा. नेणटे जाणटे भुरगे सगळ्यांक. नेणट्या खातीर एक उमेद आसता ती म्हळ्यार केन्ना का घुमट आरतीर हात मारपाक गावतलो, फर्स्ट टायम घुमट हाती घेवपाक वतले काय म्हणून. अशे जे व्हडले आसता तांकां घुमट आरती वाजोवपा खातीर ती उमेद आसता. तशेंच जे जाणटे आसता तांकां ती घुमट आरती आयकपा खातीर एक व्हडली उमेद आसता. चवथ येयली की घुमटां शामेळ तशेंच मागीर कासाळे आमकां बाजारांत दिसता. पूण आमी केन्ना विचार केलो काय जे शामेळ घुमट ते करतात कशें काय म्हणून. आमी हे स्पेशल कार्यक्रमान तुमचे मुखार घेवन येतात की जे घुमट आसा तशेंच जे शामेळ आसा ताका करपाक कितले एफर्ट्स आसा तेजे फाटल्यान कितलो टायम घालचो पडटा. आनी आमी सदांच म्हणटात की घुमटाचो रेट चड आसा, शामेळाचो रेट चड आसा, पूण तेजे फाटल्यान कितले त्रास आसता ते कोणाक खबर आसना. पळया ती स्पेशल कार्यावळ. हांव सद्या बापा बऱ्या 15 वर्सां 10-15 वर्सां आसतना हांव काम करपाक बापा बऱ्या बसतालो. म्हणून अशें बारीक करून दितालो. अशें पळय हें आसा न्हू तशें अशें बारीक करून दितालो. मोटी न्हू तेन्ना हें करनालो. म्हणून म्हाका आतां 46 वर्सां स्वताक करपाक लागलो आतां 46 वर्सां जालीं. तें आतां तेजेर गळे काडपाचे, मशिनाचेर गळे काडपाचे. गळे मागीर ते गळे सुकोवपा जाय, ते सुकपा जाय. हे गळे सुकोवंक जाय. हो गळो आसता, हें तोंड आसता आनी ही फाटली भाग आसता तेजो, ताका तुम म्हणटात फाटल्यान. ते मागीर ते अशें जॉयन करपाचें. हें एक आतां एक गळे काडून घेता हांव पयलीं स्टॉक. ते गळे काडून कितले जाय आनी 50 जाय. ते 50 गळे हेजे काडप हे आनी तितले 50 गळे मागीर ते हेजे हे काडचे पडटाय फाटले भागाचे. आं ताका तुमो म्हणटाय. तुमो फाटलो भाग तेजो. तेजेर ते मोटी माती ल्हान ते मोटी करप. ताका कशी पद्दतीन आकार येता तसो आकार दिवप. हें हेज्यान पसून आनी मोटी करूं जाता. हें आनी पसून मोटी करूं जाता रे तशें. ते चड मोटी केल्यार तें सोबना थोडें. हय तोंड मोटें आसता म्हळ्यार तेजे आतां फाटली भाग हें केलो तेजो मोटो केला, भरून घेतला. मातयेंतल्यान भरून घेतला. मागीर ताका हें मागीर दसोवपाचें तें मागीर जालें तशें. मागीर तें निवळ करून बी मागीर सुकोवन दवरूं जाय. सुकपाक ताजें वत पडटा अशें. वत पडटा अशें बेगीन सुकता. आनी फेनावार बी दवरलें जायत ती बेगीन सुकना. ताका ते कलर येयना तसो, सुकलो कलर येयना. त्या वताक दाखोवचें पडटा. नाल्यार मागीर एक तर हांव आतां ती भट्टी दाखयता पळय न्हू थंय ते कामी घालता वयर घालता मरे. आनी कामीच्या हें आतां कांबळे बिंबळे काय सुकयताले ते पद्दतीन मागीर तें सुकयता. सुकयल्या नंतर मागीर ती भट्टी मागीर घालपाची. सुकशी पयलीं घाली जायत तिगे फेल. आतां 10 घुमटां केले जायत ते कमी 3 दीस म्हणून वयताय सुकपाक. तेज नंतर मागीर ती भट्ट्यांक घालपाची. भट्ट्यांक घालून एक दीस भट्टी धरप मरे कंप्लीट. एकाने 50 घुमटी केली, एक 50 आयदन केली. जर बरी कितली 100 केली बारीक जाल्यार ती मोठी गाडग्या बिडग्या जाल्यार केल्यार मागीर ती भट्टी धरप. एक साकर तें धरली म्हणटा तें तापोवप. भितर लांकडां तुका सोण्णाचे झोपडी बी आहले जायत, कट्टी आहलेले ते घालपाचे. आनी तिका मागीर ती भितर पयलीं स्टॉक भितर घालप. आनी हिटां भट्टेक चुलो नासता पळय न्हू तितूंक तें लांकडी घालता. मागीर ही दवळ्या तशें पळय भितर ती सारकी खन्न भरताय. सादें मागीर ताका फेविकॉल नाल्यार ते गॉम लावन मागीर दोरयेन ओडपाचें. ना सुकपा जाय. आतां मागीर हें केलें म्हणटकीर तुका तें अशें दवरपा जाय जाता. नाल्यार मागीर तुवें अशें बांदून तें अशें उमळोवपाचें. ना वताक दवरल्यार सारकी ना. वताक दवरल्यार सांगता आतां हें घुमट सादलें. हें थंड सगळें सुकलें जायत. थंड हवे सुकलें जायत तें घुमट बरें उरता. आनी तुवें आतां सादलें आनी व्हरान वताक दवरलें जायत घुमट वास चडटा म्हणून कितें टायट जाता. तूं वाजयत मागीर पडटा. तें पडलें घुमट तुगेलें मागीर परत आनीक परत येयना. तुवें तें परत तुजे कडेन नाल्यार वताक दवरूं जाय.
नाल्यार तें परत सोडून परत बांदूंक जाय ना. मग ती मागीर तें काम खूब ताका, काम खूब ताका, माती जाय सगळें जाय आनी कितें बोट्यांतल्यान तें उतरोन येवपा जाय. बोट्यांतल्यान तें उतरोन येयली बरी येयली ती गिरायक आमी दिवपाचें आनी फुटली जाल्यार आमी कितें जाल्यार कांय ना 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 आतां सोडलें म्हणत न्हू. आतां तो चड मागीर आतां तो करपाक आतां तो हात लायना. कितें हांवें इंट्रस्ट कित्याक सोडली ती हात लायना म्हणून आतां कर कर फाटीं लागलो ना. मागीर कित्याक लागून म्हणून हांवें भोगलो पळय न्हू तें ताका नाका काय त्रास खूब. आतां पळय तूं कमी म्हणल्यार फागे एक 50 60 सुमार घुमटे धरले हांवें. तुका म्हाका 8 दीस मेळना. फुटली म्हणल्यार माती तें कांय ना. ती माती परत यूज करपाक मेळना. ती माती हे फुटलें तें कित्याकच यूज करूंक मेळना ना. कशें म्हागे एक तरी आसता, तुगे एक तरेची आसता, तेगे एक तरी आसता. तेजेर करून हांव एक पाटी ताचे घुंवलो पडोन. आतां मिशनाचे करता. म्हजें नांव राजीव दिलीप नार्वेकर. म्हाका जाली सारकी 4 वर्स चालू आसा, चवथी चवथ ना. लाकडाचे हितून कोण देंवो नासलो आयज मेरेन तरी आमच्या घरान. हांव असो फर्स्ट असो भुरगो जे लाकडा हितून देंवल्लो आसा सद्या तरी. कित्याक म्हणजे अशें म्हणजे एक पयलीं ग्रुपाक म्हणजे एक आमचो साई बडसर ग्रूप आसलेलो खबर आरती मंडळ म्हापसांत. ती समळ जस्ट म्हणजे कासावाले जाल्यार समळ म्हाका फुड्यान दिसताली. मागीर केन्ना केन्ना संवादाक सुद्दां आमचो आबूज जातालो. म्हणजे प्लेट कितें वांकडी वयता, हें कितें जाता, तशें कितें जाता. हांवें चिंतलें हे जर अशें म्हणजे असो जर पॅटर्न केलो असो आनी हांगासर रिंग घातलें जाल्यार म्हटलें रिंग म्हटलें हालचें ना म्हटलें. आनी म्हटलें सामणें ओडटलें म्हटलें उतस म्हटलें रिंग ओडचें ना म्हटलें. अशें चिंतलेलें हरशीं हांवें. ते हितून म्हटलें एक सॅम्पल करून पळोवया म्हटलें. सॅम्पल जेन्ना केलें तेन्ना ती समळ खऱ्यांनीच म्हाजी समळ एक ना म्हटल्यार ती समळ म्हणजे ते एका वर्सा 5 ते 6 जाण ग्रुपांनी म्हाका दिसता कला मंदिरान वाजयली ती एकूच समळ एकाच वर्सा खातीर. तेन्ना ती वाजयली पळय तेन्ना म्हाका म्हाजेन कॉन्फिडन्स येयलो की बाबा कितें तरी बरें घडटा म्हाज्या हातीनसून. तेका लागून हांवें तें स्टार्ट केलें, करया म्हटलें. प्रोसेस म्हणजे मेन थिंग कितें तुका सगळ्यांत पयलीं तुका लाकूड आसता पळय तें सिलेक्ट करचें पडटा. लाकूड जर तुवें खंयचें आतां हें लाकूड आतां फणस. तर सगळ्यांका ट्रेंड जाला कितें फक्त फणस 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 सगळ्या कडेन. पण म्हाज्या बाबतींत कशें आसलें सगळ्यान वयर मेन आसा पळय ती खैर जी रॅर आसा, जी ताका बंदी आसा ओके हितून गोंयान ओके जगभरान म्हणून अशी बंदी आसा ताका. खैर मागीर खैर जी जाग्यार मागीर खरसींग म्हणून आसता, हे 2 जाले. तेच्या उपरांत मागीर शिसम, मागीर शिरसी म्हणून आसता. मागीर फणसान सुद्दां आमी आतां म्हणटा की आतां हितून 2 क्वॉलिटी सांगला हांवें मेल फिमेल अशें आसता. पण आतां हे कशें आसा फणसान सुद्दां फणसान कशें आसा एक रसा फणस आसता आनी कापो फणस आसता. जो रसा आसता तो येल्लो कलरचो आसता असो आसता आनी दुसरो आसता पळय कापो फणस म्हणटा पळय तो मातसो असो आसता तामूस आसता. ह्यो सारको म्हणजे कापो फणस. म्हणजे जितलें लाकूड बरें पळय म्हणजे लाकूड जितली वर्सां वयता म्हणजे जी आमी लाकूड आयज कट केलें आतां एक ब्लॉक कट केलो झाडाचो ब्लॉक कट करून आमी तो पयलीं उदकान कुसत ठेवपाक जाय. तेज्या कारण जाता कितें करपाक की दीक गेलें की लाकूड फुगाना. पावसान जें लाकूड फुगता पळय तें लाकूड फुगाना आनी गरमेन लाकूड आवळाना. खैर आसता पळय ती तुका फक्त ऑल वेदर खैर खरसींग मागीर शिशे शिरस ही आसता ती ऑल वेदर. तें लाकूड आसता पळय तें तुका चामडे सारकें तशें धरता जाय तशें धरता. एकदां ट्यून केली समज तुका आवाज चेंज करूंक दिना. तूं मागीर एसीन वता आनी खंयसर व्हर तें समळे आसता तें लाकूड आसता तें. पण फणसान कितें जाता फणसान सुद्दां तशें जावं शकता केन्ना फक्त आमी फणस अशें मेनटेन करपाक जाय पयलीं. जर फूल दीक भायर काडपाक जाय. वोलें लाकूड आसलें जाल्यार तेका एक ना म्हटल्यार 1-1.5 वरां सारकें वयता. ब्लॉक हाडलें तें पयलीं टर्निंग करचें पडटा. टर्निंग करून आउटर शेप आसता पळय ती दिवची पडटा. आउटर शेप दिल्या उपरांत तेका मागीर इनर शेप आसता ही पोकरप आसता म्हणजे तेका आमी कोंकणीन कातप म्हणटा. जशें आमी नाल्लाचे कट्टे हे करता म्हणजे म्हणटा पळय नाल्ल कट करून कातता म्हणटा पळय तशें करचें पडटा. फूल पोकरचें पडटा. तें सुद्दां पोकरपाक एक स्टायल आसता. म्हणजे कशें जाता आमी तबले आसता आमचे तबले आनी शमळीन
काय फरक ना अशें पळोवपाक गेलो जाल्यार. फक्त पोकरबाजी स्टायल आसा पळय तितून फक्त आमचो फरक आसा. तबले आसता आमी ते हातीन वाजयता. हातीन वाजयले त्या कारणान कितें जाता आवाज भितून प्रेस जावन उरता आनी तसो आवाज भायर येता. आनी आमी कितें करता शमय आसता पळय आमी वडेन वाजयता. शमय वडेन वाजयले आवाज बाउन्स जावपाक जाय. आवाज बाउन्स जालो न्हू की जितलो लावड आवाज भायर मारता. लाकूड जितलें सुकें तितलें लाकूड तुका लॉंग लास्टींग. जितलें लाकूड तुका वोलें तितलें लाकूड तुका बेगिना हें जावं शकता पिड्ड्यार जावं शकता. लाकूड केन्ना वताक सुकयना. लाकडाक बेस्ट उपाय म्हणटा तो फॅनाचे वारें. एसी सुद्दां उपकार ना. पण शमय आसा ती घरानूच सावळेक सुकपाक जाय. सावळेक लाकूड आसता ते सावळेक सुकपाक जाय शमयचें. हे जर वताक दवरलें जाल्यार लाकडाक चीर पडटा डायरेक्ट. आनी प्रत्येक लाकडाक अजीव आसताच. अजीव वाडपाक जायना म्हणून ताका वतान धुवपाक जायना फक्त. जितलें वत ताका पडटा पळय तितलें तें रोखडें फुट्टा. पोकल्लें न्हू एकदां की तेज्या उपरांत मागीर पॉलिश मारलें. पॉलिश मारलें की तुजें लाकूड रेडी जालें. लाकूड रेडी जालें की मागीर तुका हांव ही म्हाजो एक स्टायल आसा पोकरपाची. हे तितले सायज पोकरची पडटा म्हाका. कित्याक म्हाजी ऑलरेडी रिंग हांव सेट केल्लेलो आसता. हे रिंग हांगसर अशें बसता पळय कांयच टेंशन ना मागीर. हे रिंग जाय फिरे तुका कितें कर. आनी हे हूक हे हांव बफींग करून घालता. बफींग करून सो हेका कलम बीन कांय येना ह्या हुकांक. आनी हे हूक मातशे हाय क्वॉलिटीचे. हे खंय मेळना. हे हूक घालता तेन्ना ते सायझी हूक कट जावपाक जाय. आतां हूक व्हडलो आसता तो कट करून मागीर बेंडींग करचें पडटा. हे बेंडींग करपाक तेका मातसो खूब त्रास लागता. ते उज्यान पयलीं घालचें पडटा. तेज्या उपरांत मागीर ते हूक बेंड करता. हूक बेंड केल्या उपरांत मागीर तेका बफींग जाता. सो बफींग जाल्या उपरांत मागीर ते आमी ते हितून सायज जाले की हांगासर मागीर चामडे आसता. हे चामडे आसता पळय हे चामडे सुद्दां खूब तरेचे मेळटा. हे चामडे ते पयलीं रिंग मारचे पडटा लोखणाचे ते सायजी प्रमाणे. आतां हे 9 इंच आसता अशें मागीर 8 इंच आसता 10 इंच आसता व्हडले अशें. आतां हे शमयचे हे 9 इंच लागता न्हू जाल्यार आमी चामडे कितें करता पयलीं फुगत घालता. चामडे हाडले जाल्यार चामडे पयलीं फुगत घालचे पडटा आनी मातशें मळचें पडटा म्हणजे तेका खंयचो प्रोसेस आसा. म्हणजे पातळ करचें पडटा घासचें पडटा खूब कितें करचें पडटा. ते केल्या उपरांत तेज्या उपरांत मागीर शिवपाक हे जे सूत आसता व्हायट कलरचे पळय हितून आमी शमयचे चामडे शिवता. हे शिवल्या उपरांत मागीर हितून सुद्दां खूब फावटी एका मदीं कितें तपोंक जायना म्हणून ताका खूब आमी कितें प्रिकॉशन घेवचें पडटा. हे हातीन शिवचें पडटा ओके ओडून. हातीन शिवल्या उपरांत मागीर शमये चामडे अशें येता. हे अशें जालें न्हू की हांगाच्यान मागीर हूक येता. हूक घातले अशें शमय अशी दवरली सेट करप मागीर हूक घालप चालू करप. हूक घातले सगळें रेडी जाली आतां शमय कळ्ळें. आतां ओडपाची. आतां ओडपाचो प्रोसेस कितें आसा. आतां 8 हूक आसा हे 8 हुकान आतां आमकां जाय 10 हूक घालूं शकता आमी जाल्यार 12 हूक घालूं शकता 6 हूक सुद्दां घालूं शकता आमी. पण कशें आसा जितलो मिनिमम आमी कॉम्पिटिशन लेवल आमी 8 हूक म्हणटा. 8 हुकान कितें जाता समज तुका जाय इतली ओडटा म्हणजे तुका शमय आनी मागीर कशें आसा इवन तुका ट्युनिंग सुद्दां करपाक बरी पडटा. 8 हुकाची शमय 8 हुकाची आनी 10 हुकाची सगळे ओडचें पडटा. सगळे ओडचें पडटा आनी त्या प्रमाणे ट्युनिंग करचें पडटा. एकदां तुवें समज एंटायड आसता पळय एंटायड केली एकदां समज कळ्ळें की मागीर तुवें चामडे पयलीं एडजस्ट करचें पडटा मागीर एंटायड करची पडटा. तें जाल्या उपरांत मागीर तुवें मागीर पक्कडाचो आदारान ना तर डायरेक्ट अशें बेंड करून पक्कडाच्या आदारान धरचें पडटा ना तर म्हटल्यार तुज्या हातीच्या ग्रिपीन धरचें पडटा अशें. आनी हे पायण्यान मागीर तुवें समज टायट करची पडटा. शमयचे प्रकार वेगवेगळे आसता. आट्याची वेगळी आसता. ही आट्याची ही शमय आसता ती आट्याची शमय हेका आट्याची म्हणटात. आनी ही शमय आसता पळय हेका डायरेक्ट हूक हांगासर येता. हय लाकूड सुकें आनी बऱ्या क्वॉलिटीचें आसता पळय ते लाकूड आसता पळय त्या प्रमाणे जर मेळटा आनी तूं शमय जर सारकी दवरता सारकी दवरप म्हणजे कितें आतां चवथ जाली लोक कितें करता डायरेक्ट व्हरून जाय थंय वचून आपटटा समज यूज करना. शमय इतली यूज करता तितली बरी उरता. फक्त चामडे तुका चेंज करचें पडटा मदीं मदीं तितले तूं वाजयता तितले. ते चामडे आसता पळय तेच सगळें चेंज करचें पडटा आनी कांयच चेंज करची गरज ना शमयेक.